आज आमी हो रस्त्याचे कंप्लीट म्हणजे काल रातचो हो रस्तो कंप्लीट जालो आनी धाकटळेकारांक खंय तरी एक मातसो रिलीफ मेळ्ळो. हो रस्तो फ्रॉम लिबरेशन जायनाशिल्लो आनी खडबडीत म्हणजे रॉक्स आशिल्ले, ताजे बरें हांगा लोक वता आसतना पडटाले, निसरताले, मोटरसायकलीन वता आसतना पडटाले. एक एकदां हांगा खूब जाणांचे पांय डॅमेज जाले, हात डॅमेज जाले आनी अशें हें फ्रॉम लिबरेशन म्हणजे 40-50 वर्सां जालीं असोच हे धाकटळेकार त्रास काडटाले. लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना हांव राविल्लो तेन्ना म्हाका त्या लोकांनी सांगिल्लें की हो असो रस्तो तुमी आमकां करून दिवचो म्हणून, पूण तेन्ना तें जावना. पूण हांव निवडून येतकूच रोखडेंच हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव हो रस्तो तुमकां करून दिता. आनी आज जेन्ना आमच्या रस्त्याचें काम चालू आसा तातूंत भितर होय रस्तो आज आमी घेतलो. खूब उमेद जाता. आज आमी फूल ग्राउंड केला, कित्याक तो फूल ग्राउंड म्हणजे ताका कांयच नाशिल्लें सकयल, सो ताका पयलीं फूल ग्राउंड करून तो रस्तो तांकां केला. आनी म्हाका दिसता नेक्स्ट 6 म्हयन्या भितर आमी पावसा पयलीं ट्राय करता, पूण पावसा पयलीं जायना जाल्यार पावसा मागीर तरी हाका हॉट मिक्स घालून एक तरी सामकें तांकां सुरळीत वचपा खातीर म्हणजे एक सुविधा तांकां आमी दिवपाक सोदतात. प्रॉब्लेम कितें आशिल्लें तें म्हाकाय कळना अजून, कित्याक आमी स्टार्ट केल्ल्याक केन्नाच आमकां कोणें कसले प्रॉब्लेम करूं ना. पूण म्हाका दिसता कितें मेन तुजी इच्छा शक्ती आसपा जाय. आमी खुबशे इशू तुमी पळयले की थंय म्हणजे नेवीचो इशू आशिल्लो, म्हणजे इतली वर्सां 40 वर्सां जालीं तोय कोण सॉल्व करनाशिल्लो. लोकांचें कशें जाता, चड करून पॉलिटिशियन आमी कशें चिंतपा वता एक एकटो की हांगा फक्त एक 10 घरां आसा, 20 घरां आसा, तो कित्याक करप अशें म्हणून चिंतपा वता. पूण म्हाका दिसता आमकां इच्छा शक्ती आसा जाल्यार कितेंय जाता. तो 5 घरां आसूं नाल्यार 10 घरां आसूं, ताणेंय तुका खंय तरी मतदान केल्लें आसता, नाल्यार तांची आमचे कडेन आमचो एक हें आसता, कर्तव्य आसता की तांचे कडेन पावचें म्हणून, तांकांय बरी सुविधा दिवची म्हणून. 40 जशें आमी 40, 50, 60 वर्सां जालीं. एक धाकटेकार म्हणून हांव तरी सांगूंक सोदता की हो रस्तो आमच्या खातीर कितें हें म्हाका दिसता सांगपाची गरज ना. कारण दरेक जो हांगा आसा आज जमा जाला, दरेकाचें सेंटिमेंट सुद्दां अशें जुळयलें अशें म्हणूं शकता. कारण आमकां जो एंट्री पॉयंट आमच्या वाड्याक खरें म्हणल्यार खूब हें जालें यत्न त्या वटेच्यान रस्तो करप अजून खंयच जायना. हो तरी म्हाका दिसता हो तरी ह्या रस्त्याक एक वेळ झुजां झगडीं जाल्लीं असो हो रस्तो आयज इतकी वर्सां जालीं आनी खंयचोच आमदार मंत्री अशें गोंयान म्हणलें करूं शकलो ना. आज हें स्वप्न आमचें पुराय जाता. दाजीबाईन जें पुराय केलां तेज्या खातीर म्हाका दिसता दरेक मनीस आमचो मना काळजांतल्यान तांकां फुडले हेज्या खातीर परबी दिता. साहेबान जो रोड केला हो रोड म्हाका दिसता कमीत कमी 60 वर्सां जालीं हे रोड हांगा जावनाशिल्लो. आनी आयज रिपब्लीक डे म्हाका दिसता की आख्खे जे धाकटेचे लोक आहा तेंचे एक रिपब्लीक डे कशें, कित्याक 60 वर्सां हांगा रोड जाल्लो आनी हो रस्तो खूब इम्पॉर्टंट आसलेलो. कित्याक हांगा जे लोक रावताले रेसिडेंट्स जे आख्खे जे धाकटेचे लोक आसा हो हांगाचो तेंचो हांगाचो वाट घेवपाचो. आनी जशें तुमी हांगा येताले खूब जाण पडटाले आनी खूब जाण पडून डॅमेज सुद्दां जाल्ले, थोड्यांचे पांय बी मोडलेले आसा. आनी स्पेशली हांगा जो शर्मा अंकल म्हणून तोय एकदां बायकान पडून ते पांय सुद्दां हे जालेला. म्हणून हो रस्तो खूब इम्पॉर्टंट आसलो, हो गरजेचो आसलेलो. तानोडे सर आयिल्ले एका मिटिंगेक, तेन्ना आमी हो प्रश्न मांडलो तानोडे सराक आनी सरान सांगलेलें आमकां की दाजी सराक सांगून आमी हो तुमचें काम करता म्हणून. सो आनी तेज्या फाटल्यान आमी दाजी सरा कडेन ऑलवेज एप्रोच जाताले रस्त्या खातीर. सो दाजी सरान आमकां प्रॉमीस केलें की 26 जानेवारीच्या पयलू आमी तुमकां हो रस्तो करून दितले म्हणून, आनी तेणी तेजी प्रॉमीस पाळिल्ली आसा. म्हणून हांव काळजांतल्यान आमच्या धाकट्याच्या लोकां तर्फे सराक थँक्यू म्हणटा.